नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। मायनिंग लीज रिन्यू कर म्हूण हायकोर्ट सरकाराक सांगूंक शकना। एजीचो हायकोर्टान आर्ग्युमेंट। मिनेर म्हणटात सरकाराक लिजांचे अर्ज वर्साची वर्सा घेवन बसपाचो अधिकार ना। वीज खात्याचो कारभार घेतलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान आपल्या हातान। विदेश भोंवड्यांचे धोरण थारले शिवाय मंत्र्यांच्यो भायल्यो भोंवड्यो स्पॉन्सर करचे नात, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। मुतालिकान घेतिल्ली भूमिका बरोबर। हय, आमी हिंदूचे पोलरायझेशन करतात, गोय सरकार करता अल्पसंख्याकांच्यो अपुरबायो, हेडोनात हिंदू जनजागृती समितीचे आरोप। सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक पोप येवचो ना। बिशपाचे परिशदेन फाटले केंद्र सरकाराचे वतीन दिल्ले आमंत्रण पोपान न्हयकारले। आर्च बिशपान मिडियाक दिली माहिती। आणि खेळान वर्ल्ड कपांतल्यान इटली भायर, उरुग्वे पावले फुडल्या राउंडान। ग्रीसान आयव्हरी कोस्ताक हरयले। प्री क्वार्टर्सान उरुग्वे खेळटले कोलंबिया कडेन, कोस्टारिका आड ग्रीस। खबरो विस्तारान। लीज रिन्यू करपाच्यो मिनेरांच्यो केशीक हायकोर्ट आता आयकूंक शकना। सरकाराक मायनिंगाच्या बाबतीत निर्देश दिवंक शकना। काय मिनेरांनी भरिल्ले लीज स्टॅम्प ड्युटीचे कितें ते नवे मायनिंग धोरणा उपरांत थारतले म्हूण सरकारान हायकोर्टान आर्ग्युमेंट घाला। लिजांच्या रिन्युअलाच्या अर्जाचो निकाल लावचो म्हूण मिनेर हायकोर्टान गेल्यात। केस बुधवारा सुनावणेक आयली। सरकार लीज रिन्युअलाचे अर्ज वर्सांनी वर्सा घेवन बसता म्हूण मिनेरांचो आदोगाद रफीक दादान आर्ग्युमेंट घालो। केस 14 जुलैक सुनावणेक येतली। फक्त 27 जाणांनी ही फी भरिल्ली, 70 जाणांनी भरूंक नासली। गोंयांतल्या मायनिंग लिजींचे रिन्युअल करचे म्हूण मिनेरांनी 2006 वर्सा अर्ज केल्ले, मात सरकारान तांचेर कांयच निर्णय घेवंक ना। ह्या अर्जाचेर सरकार इतली वर्सां न्हिदून रावले, त्या खातीर अर्जदारांक कशे दोश दिवं येता असो प्रस्न अर्जदारांनी केलो। गोंयांतल्यो डीम्ड मायनिंग लिजी 22 नोव्हेंबर 2007 सोंपल्यो असो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिला असो दावो सरकारान हायकोर्टाक सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत केला। त्या खातीर 22 नोव्हेंबर 2007 उपरांत गोंयांतल्यो मायनिंग लिजी बेकायदेशीर थारता। रिन्युअल करपा खातीर 2006 वर्सा अर्ज केल्ले, मात सुप्रीम कोर्टाच्या नदरेक ही गजाल कित्याक हाडूंक ना। त्या खातीर हायकोर्ट ह्या अर्जाचेर सुनावणी घेवंक शकना अशें सरकाराचें म्हणणें आसा। नवे मायनिंग धोरण तयार करपाचो अधिकार सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक दिला अशें ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टाक सांगलें। सुप्रीम कोर्टान अधिकार दिल्ल्यान हायकोर्ट मायनिंग धोरणाचेर सुचोवण्यो दिवंक शकना। मायनिंग धोरण तयार करतना सगळ्यांचे म्हणणें आयकून घेतले अशें तांणी कोर्टाक सांगलें। गोंय सरकारान 28 मिनेरांकडल्यान 390 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी एकठांय केल्या, मात लीज दिवपाच्या प्रस्नाचेर अजून भूमिका स्पश्ट ना। त्या खातीर कांय मिनेर हायकोर्टान गेल्यात। ह्या अर्जाचेर सुनावणी घेवपाचो हायकोर्टाक अधिकार ना अशी भूमिका गोंय सरकारान घेतल्या। सरकाराच्या प्रतिज्ञापत्राचेर अर्जदाराक आपणाली भूमिका मांडपाक मेळची म्हूण ह्या अर्जावेली सुनावणी 14 जुलैक दवरल्या। ह्यो 28 लिजी सोडल्यार 70 लीजवाल्यांकडल्यान सरकाराक रिन्युअल फी मेळूंक ना। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। वीज मंत्री मिलिंद नायकाच्या नांवान सध्या गोंयकार शंक मारपाक लागिल्ल्यान वीज खात्याचो कारभार मुख्यमंत्री पर्रीकारान हातान घेतला। गोंयाक सध्या 150 मेगावॅट वीज उणी पडटा। लायटीचे बिलांचे प्रस्न 6 म्हयन्या भितर सुट्टले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडिया कडेन उलयलो। विदेश भोंवड्यांचे धोरण थारले शिवाय सरकार मंत्री आमदारांच्यो भायल्यो भोंवड्यो स्पॉन्सर करचो ना। मिडिया रिपोर्टाचेर ताणें मिडियाक ही जाप दिली। मांडवीचे उदक घाण आणि असुरक्षित म्हणपाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो रिपोर्ट ताणें न्हयकारलो। I am in talk with Piyush Goyal. I will be talking with him and getting some SEE, but that will take 3-4 months on deputation from some place till I can correct the bottom. We are also contemplating of engaging some 8 or 10 executive engineers directly through the market or degree qualification. GPSC गेला ओनू मातशे इल्ले चड ब्रेकडावन जावपाचें एक कारण म्हणजे अवेळी पडलेलो पावस आनी मोठ्या कितें म्हणटा ते लायटनींग आनी थंडर स्टॉमान पडलेलो पावस। वी आर ऑलरेडी फॉलिंग शॉर्ट बाय एट पीक लोड 150 मेगावॅट। आमचो प्रयत्न आहा की छत्तीसगडचो कोल हे सिग्नेचर बेगीन जावचो PPP आनी म्हाका गॅरंटी आहा की ऑगस्ट पर्यंत तरी हांव तें करून घेतलो, कारण ते काही अजुनूय बारीक बारीक बॉटलनेक्स आहा। ती करीत जाल्यार आमकां ओवरऑल इमिजिएटली एक 200 मेगावॅट 250 मेगावॅट मेळूंक शकता, बाय वीच द शॉर्टफॉल कॅन बी टेकन केअर।
आतां आमी जे पयशे मोडटले पळय, हांव परिणाम थोडे सांगता. आत्तां आमी कितें करतले अशें न्हय, पण आमी जे इन्वेस्टमेंट करतले ऑटोमॅटिकली इट वील बी रिफ्लेक्टेड ऑन सम प्रायसीस. हांव फक्त सांगताय, आमी करता, आमी प्रायसूय वाडोवचे ना, कांय चिंता करपाची गरज ना. आमी सादारण अंदूच्या वर्सा 300-350 कोटीचे प्रोजेक्ट हातांत घेतल्या. अंडरग्रावंड केबल आयली, एडिशनल ट्रान्सफॉर्मर आयले. वी आर नाव वर्किंग ऑन अ मंथली मिटर सिस्टीम इन हाऊस. ते वतले, रद्द करून ना अजून, वतले ते. बिलिंग इज बीइंग शिफ्टेड टू GEL 1912 इज अ कंप्लेंट नंबर. एक म्हणजे आमी आतां 250 मिटर रिडर घेवपाचे प्रपोजल हे केला, आनी दीस प्रपोजल वील गो थ्रू. पबान वचपी चलयांक प्रमोद मुथालिकान जे केले ते बरोबर. असल्यो गजाली केल्ल्यान मनशाची नीतिमत्ता सोंपता अशें सनसनाटी वक्तव्य हिंदू जनजागृती समितीचो राष्ट्रीय मार्गदर्शक चारुदत्त पिंगळेन केला. तो प्रुडंटाच्या खासा इडोनात उलयतालो. जगभरान किरिस्तांव आनी मुसलमान संघटीत आसात, म्हणून आमी हिंदूकय पोलरायज करतात अशें तांणी उघडपणान सांगलें. गोंय सरकार अल्पसंख्यांकाच्यो खूब अपुरबायो करता असो आरोपय तांणी केलो. अंत में जब शंकराचार्य जी आए थे तो शंकराचार्य जी के लिए उनको समय नहीं मिला. ये है कि नरेंद्र मोदी जब गोवा में आए थे तो उस वक्त उन्होंने स्पेशली आर्च बिशप के लिए अलग समय निकाला था, मगर यहाँ पे जो यहाँ के शंकराचार्य पीठ है या अन्य धार्मिक पीठ है उनके लिए अलग से ऐसे समय नहीं निकाला गया. गोवा की भाजपा सरकार भी अल्पसंख्यकों का लांगुल चालन कर रही है. कहीं कहीं तो दिखाई देता है. आज सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं है, फिर भी आप वही मांगे कर रहे हैं. आपको इसमें विरोधाभास नहीं दिखाई देता? ये अभी जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है और कभी भी कांग्रेस के हाथ में राज जा सकता है. आप पे ऐसा आरोप हो सकता है कि आप हिंदुओं को पोलराइज करना चाहते हैं. अगर हिंदू संगठन को आप पोलराइजेशन कह सकते हैं तो वो तो दुनिया के ख्रिस्ती पोलराइज है और क्रिश्चियन ऑलरेडी पोलराइज है, मुस्लिम पोलराइज है, सिर्फ हिंदू विघटित है. औरतों पर हाथ उठाए, क्या ये सब उनके जो एक्शंस थे उससे आप कंफर्टेबल है? उनके खुद के संगठन ने किया था जहाँ से वो उभर के आए एस प्रमोद मुतालिक. जो लड़की को मारा था वो लड़की के माँ बाप ने आके मुतालिक जी को बताया था कि हम घर में माँ बाप है और बच्चों को हम घर में ही संस्कार देते हैं. आपने हमारा माँ बाप का कर्तव्य बाहर पूरा किया तो बाकी जो लोग आक्षेप ले रहे हैं वो राजकारण कर रहे हैं. वहाँ से निकालने के लिए हिंसा करना, आपको निकालने के लिए हिंसा किया ऐसा मुझे नहीं लगता है. अपवादात्मक इसको नियम नहीं बना सकते हम. उन्होंने हिंसा किया ऐसा नहीं लगा, उन्होंने सनदशीर किया. आता घेऊया एक विराम.